एप्रिल फूल करता ते दाखोवपाक तुमकां स्मार्ट सिटीचें काम दाखोवपाक आयिल्ले 31 जुनाची 31 मार्चाची जी डेडलायन आसा ती आज सोंपता आनी ती कंप्लीट जाल्या म्हणून दाखोवपाक पणजेचे इनकम्प्लीट रोड्स तांणी टार केल्या आनी काल पर्यंत ज्या जाग्यार धूळ माती फोडून नाशिल्ले ते सगळे टार केले फेक दाखोवपा खातीर। आज आमी ते दाखयता आसतना ताड माडा कडेन जी परिस्थिती आसा ती दाखोवपाक आमी हांगा आयिल्ले। इमेजीन स्मार्ट सिटीच्या नांवान जे करप्शन 1400 कोटीचे भारतीय जनता पार्टीन जे केला ते दाखोवपाक आमी आज हांगा आयिल्ले। प्रॅक्टिकल तुमकां आमी दाखयला, बाकीच्या तुमच्या मिडिया हावजां कडेन आमी सगळे रिपोर्ट दिला, आमी दाखयला तुमकां परिस्थिती कितें आसा पळय ती स्मार्ट सिटीची। हे सगळे जर तुम्ही पळयत जाल्यार तुमकां दिसून येता की भारतीय जनता पार्टी हॅज बीन फुलिंग पीपल अँड एप्रिल फूल्स डे इज वन ऑफ द बेस्ट डे वी कुड ब्रिंग इट टू द फोर ऑफ द पीपल टू शो देम हाऊ भारतीय जनता पार्टी इज फुलिंग ट्रायंग टू फूल एटलीस्ट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। दॅट्स वाय वी वर हियर। काम कंप्लीट केला म्हणून दाखयला पळय ते सुद्धा फेक, ताजेर फक्त तांणी लिपस्टिक लायल्या। कॉन्क्रीट रोड जावंक जाय आशिल्ले, कॉन्क्रीट रोडाचे कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्ले पूण ताका टार केल्या आनी इफ इट वॉज ओनली टू बी टार्ड देन यू कुड हॅव टार्ड नॉर्मल एक्झिस्टिंग रोड। ते केन्ना करूं येताले, लोकांक खातीर इतले रस्ते फोडून दवरिल्ले कित्याक? सो इट इज फेक थिंग दॅट फेक डेडलायन मिटींग दाखोवपा खातीर ते केला। यू सी समथींग वीच इज गोईंग ऑन हियर आनी आमी तुका तेंय दाखयला की दीस रोड कॅनॉट बी कंप्लिटेड फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 1 year। आणि जर करूंक शकता जाल्यार दे वील कॉम्प्रोमायज ऑन क्वालिटी, दे वील कॉम्प्रोमायज ऑन द वर्क वीच इज बींग कॅरिड आउट द वे इट इज। आमी तुमकां जाल्लें कामूय दाखयला, इट इज कंप्लिटली कॉन्क्रीट बोटान भायर सरता। सो इमॅजीन वॉट इज गोइंग टू बी द फेट ऑफ स्मार्ट सिटी।